मोगाच्या बाबूय न्हू एकलो म्हणटा हांव म्हजो बॉस चिंता की हांव भयंकर काम करता म्हणून हें म्हाका चिंतूंक जायना हांव काम सोडटा हांव क्वीट करता म्हणून फोनार विचारता आनी म्हाका आतां गामी येवंक सुरू जाला आनी थोडे फावटी म्हाका न्हीद पडना आनी एक अर्द्यांत उडुल्ल्या बरी जाता अर्द्यांत डब्बा करून उडुल्ल्या बरी जाता तशें म्हूण सांगता तो आनी देखून हांव काम सोडटा म्हाका हें काम करूंक जायना म्हूण सांगता मागीर हांव भायर येताना आनी एकले भुरग्यांक सांगता हांव भायर येताना म्हाका बगता की उरलीं कितलीं हॅप्पी आसात हांव कांय हॅप्पी ना तीं कितलीं हॅप्पी आसात हांव हॅप्पी ना म्हूण चिंता ती म्हाका कितें म्हूण चिंतात कोण हें हॅप्पी ना हें एकलें चिंतेता एकलें बेजाराचें मूड ऑफ जाल्लें आयलां म्हूण दुयेरान चिंतात म्हणून ताणें येताना हेरांचें तोंडां पळोवची ती म्हाका मूड ऑफ जाल्लें येता हें हॅप्पी नातलें येता म्हणून ती म्हाका पळयतात म्हूण चिंतचें ती कितें चिंतात कोण ना म्हूण चिंतचें आनी एकल्याक हांगा हाडल्यांक घालें म्हूण सांगल्यार ताका इंटर्नशीप त्याच कंपनीन जाय जें ताची आशा ताचें पयलें सिनियर फ्रेंड एकलें थंय त्या कंपनीन काम करता तातूंत ताका इंटर्नशीप मेळ्ळें इंटर्न म्हळ्यार पयलें इल्लेशें काम करूंक एक्सपिरियन्स काडूंक मागीर थंय काम दितात ताका इंटर्नशीप म्हणटात त्याच कंपनीन ताका इंटर्नशीप मेळिल्लें म्हाकाय थंयच इंटर्नशीप मेळाचें आनी हांगा हें काम फक्त म्हाका इंटर्नशीप मेळना जाल्यार हांगा म्हाका काम मेळना हांवें कितें करचें हांव शिरकाली हांव स्टक जाली म्हूण कठीण म्हाका एक तराचें घाम येवन सुरू जावनसो घाम येता आनी तिकेशें टेंशन जाल्ल्या बरी जाता म्हणून बरी जाता म्हूण सांगता एकलें आनी एकलो सांगता काय म्हळ्यार म्हाका सिटीक येचें म्हळ्यार जावंकूच जायना हांव हेट करता सिटीक येचें म्हळ्यार जायना कित्याक म्हळ्यार केदाळें रोड रिपेरी केदाळें कन्स्ट्रक्शन काम खंय नातल्या खंय कन्स्ट्रक्शन काम चलता येता मार्गदेगेर आनी पार्किंगाक जागो ना ट्राफीक इतलें आसा गे सांगचें नाका देखून हें म्हाका आकांत आनी एंग्जायटी हाडटा म्हणून हें म्हाका एंग्जायटी हाडटा म्हणून तुका थोडीं येतात या तुकाय भोगोवंक पुरो म्हाका मिसा वेळार फाल्यां वासूंक फाल्यां फेस्त आमच्या फिरगेजींत म्हाका वासप दिलां हांवें पयलें वाचतलें हांव उण्या लोक आसतना पालो इतलो लोक आसतना कशें वाचचें गे म्हाका घाम येता मस्त घाम येता आनी तिका अर्द्यान डब्बा जाता मुखार येताना पांय तिके अशे व्हडल्या बरी जातात म्हाका आल्तारीच्या मेटा वचोंक म्हाका पोरतावन या म्हणटाना म्हाका वचोंक जायना म्हाका इतलें पोरतान मस्त बारीक चिंता करता हांव म्हूण सांगतात इगर्जेंत वासूंक आनी एकल्या इगर्जेन किर्ताना म्हणून म्हाका ताळो तियानातल्या बरी जाता कायल जाता कोण ना पयले पटी फेस्ताक पयल्या कुमगाराक मस्त लोक आसा पयल्या कुमगाराचे मस्त भुरगीं आसात आनी म्हाका दिलां किर्तान सिंग करूंक आनी म्हाका सिंग करूंक जायना ताळो तुवें वोट म्हाका एक अशें मुखार आयल्या जाता कोण काल म्हणटात कोण ना म्हणून तें एक बेन दिसता म्हणून आनी एकल्या भुरग्याक हांगा हाडिल्लें आनी एकलो भुरगें म्हळ्यार आतां 21 years तें ल्हान चेडूं ल्हान आसतना थळ्यान पडुल्लें भुरगीं खेळटाना एकलो लोटून सोडलें ताका थळ्यान पडलें आतां तें म्हणटा हाळें पिकनीक वचोंक आनी सगळीं दर्याचे तेडे सिशोराक येतात बिचाक येतात म्हाका आशा पूण थंय पिकनीक आसा बिचाक वचोंक वाड्या लेकार या आमच्या युथा लेकार थंय वचोंक बिचाक वचोंक म्हणटाना म्हाका हांगा एक 8 दीस आसा म्हणटाना घाम येवंक सुरू जाता तकली पडापड सुरू जाता आनी मागीर न्हीद पडनातल्या बरी जाता म्हणून पयलें पडुलें आतां म्हाका उदक तळें बांय म्हळ्यार लागीं वचना म्हणून देखून तशें नर्वस जाता म्हाका म्हणून तशें एकल्याक जाता मागीर आनी एकल्याचें कालें म्हळ्यार म्हाका हरिपटी एक मनजाती पळयतना आनी शिरलो हें कालें पळयतना हें पाल पळयतना आनी म्हाका बारी आंगांत आनी पुराय सरसरल्या बरी जाता आनी खुरजुल्ल्या बरी जाता म्हाका तें पळोवंक जायना म्हणून मोगाच्या बावेन म्हाका एक नर्वस जाल्ल्या बरी जाता म्हणून इट्स ओके नर्वस जाल्ल्या बरी जालें हें सगळ्यांक आसा वय एंग्जायटी आकांत म्हणटात हें एंग्जायटी आकांत म्हणटात हें सामान्य सगळ्यांक भोगता हें नॉर्मल सडाव सगळ्यांक भोगता एका ना एका तराचें टेंशन आनी पुरा तें सबमीट करूंक अशी लास्ट डेट आयली म्हणटाना थोडे फावटी प्रोजेक्ट सबमीट करूंक आसा आनी थोडे फावटी आमकां लास्ट डेट येतात डेडलायन म्हळ्यार लास्ट वेळ लास्ट दीस लास्ट घडी येता तेदोळ आमकां बेन दिसता एकल्यांक एकान तें नॉर्मल सगळ्यांक भोगता तें नॉर्मल थोडे फावटी तें उपकारता आमकां हें मस्त उपकारता थोड्या परिस्थितीक तें मस्त उपकारता ह्या परिस्थितींत म्हाका आयिल्ल्यान हांव बचाव जालो म्हणून बरें आमच्या बऱ्याक पडटा आमच्या फायद्याक तें उपकारता आमच्या फायद्याक पडटा तशें अणवारां थोडे फावटी आपाई आंकांत अणवारां तावन आमकां राखता तें
तुका अलर्ट करता, तुका रगता आनी सांबाळ व्हरता, तुका अलर्ट करता, तुका जागयता आनी सत्राय दिता, हें बरें. पूण थोड्यांक ती परिस्थिती येता भायर येयल्या उपरांत तें वचना. पळय एक थोडी परिस्थिती पळय, कलिंगी तूं परिस्थिती एक कठीण पावस येता आनी तूं भायर येता, तुका बें दिसता गोडगोड्याक हांवें येचें गे म्हूण गोडगोड्याचें बें आसता तुका, तूं वचनाय. मस्त तूं पावस येयलो गेल्ली परत उदकांत रोड ब्लॉक जावन संजे म्हणसर मार्गार उदक वचून बसता परत रावून तुका येवंक जायना. आपायन तूं बें आसल्यान तूं वचनाय आनी तूं वचनासतना रावल्या वरवीं तुका आपायन न्हू तुका सुटका मेळ्ळी. पूण हें बें मागीर तुका वचोंक तो वचना, पावस कांय ना पूण तूं भायर वचनाय. त्या वेळा हें बें उरता, हें बें आपापीन तें उरता. देखून थोडे पटीन तें वचना तें उरता. ह्या संवसारांत 3 ते 6% लोकांक हे एंग्जायटी डिजॉर्डर म्हणटा आमी, हाका एंग्जायटी डिजॉर्डर. बें आयिल्लें वचोंक वचना कारण नासतना. त्या दीस कारण आलें, पावस आयलो, मस्त तूं बें येयलें, गोडगोडो कठीण आलो, तूं वचनाय. कठीण पावस आयलो, ट्राफीक जाम जालें, थोड्या कडेन गोडगोडो पडलो, तूं वचनाय. तुका आपायन त्या बेळा वरवीं तूं वचना देखून तूं आपायंतलें बचाव जालें. जायते फावटी आमकां बें आसल्या वरवीं आपाय येता बचाव जाता. ते मागीर आपाय गेल्या उपरांत त्या परिस्थिती गेल्या उपरांत सिच्युएशन बदलल्या उपरांत आमकां बें चलता. मागीर हें बें उरता, हाका बें उरलां. देखून संवसारांत 3 ते 6% लोकांक तें बें वचना तें उरता. तें आकांत खंयच्याय गणितान आडिल्लें न्ही, खंयच्याय गणितान, ह्या गोडगोड्यान आडिल्लें न्ही, आवरांत आडिल्लें न्ही, ह्या सर्पान दिवडान आडिल्लें न्ही, ह्या पिडे शिड्यान आडिल्लें न्ही, ह्या दुसऱ्यांतान आयिल्लें न्ही. ते म्हळ्यार ते खंयच्या आडूनात, खंयच्या संगतीन आडूनात, तुज्या काळजान ते रावल्यात, ते खंयच्या आडीन आसात त्या तशें. देखून हें स्ट्रेट हें ते थोडे फावटी आमी पळया मोगाच्यान गेटी लागीं एक सुडेती पडल्या, सुडेती ना थंय सोरोप आसा, ताच्या गेटी लागीं सोरोप आसलो खंय, आमच्या गेटी लागीं आनी खंय पयस दणेला पळयतना एक सुडेती ती पडली ना तो सोरोपूच म्हूण घरांत भायर तो वचना भुरगे, सोरोप आसा गेटी लागीं म्हणून. सुडेती म्हूण दाखयल्या उपरांत ती तांकां वचना, गेटी लागीं एकलें वचना, कोणी सांगता हेजें तशें. देखून तें खंयचें गणिताक कशें कारण नासतना गणितान हाडिल्लें न्ही, कारण नासतना ती चिंता, तें वारी, तें बें आकांत तें वचना जाल्यार उरतात तें, ताका आमी एंग्जायटी म्हणटा. कारण आसून बें आयल्यार तें फियर म्हणटा, कारण नासतना ताका एंग्जायटी म्हणटा, आकांत म्हणटा आमी. पळय ते आकांत थोडे ते दीस केल्ल्या बरी उणें जावच्या बदलाक ते आकांत सोडून वेतात. हाका आमी एंग्जायटी आकांत म्हणटा. ते आमचे सदां करचे कामांत आडखळ घालतात, सदां करचें काम करूं सोडिनात, आडखळ घालतात. मोगाच्यान थोडे फावटी हे आकांत सो सिवियर कठीण जातात की ते अर्द्यांत दूख, चेस्ट पेन म्हणटा आमी, अर्द्यांत दूख हाडटात. थोडे फावटी काळीज डबा कडेन उडी मारता. घरांत हांव भायर बिलकूल आमी वचोंक तयार ना, भायर वचोंक आकांत, बिलकूल वचना आकांत. देखून हाका आमी GAD म्हणटा. GAD म्हणटाले म्हळ्यार जनरलायज्ड एंग्जायटी डिजॉर्डर, जनरलायज्ड एंग्जायटी डिजॉर्डर म्हणटा हाका. नाना तरांचे आकांत आसात, एंग्जायटी नाना तरांचे आसात, तरावळ आसात. आकांत सोशल फोबिया म्हणटा आमी, सोशल फोबिया, पॅनीक एटॅक म्हूण म्हणटा. थोडे फावटी पॅनीक एटॅक म्हळ्यार दाड घालची, कठीण दाड घालची, आकांताची दाड म्हणटा आमी. सोशल फोबिया म्हळ्यार सामाजीक रितीन भायर येरांक दुसऱ्यांक मेळोवंक, दुसऱ्यांक आतां बसोवंक, काजाराच्या तशें माटवाक वचोवंक, हॉलाक वचोवंक बें, लोक आसा म्हूण तांचे मुखार जेवचें शेंगी म्हूण बें तशें. मागीर थोडें बें मॅनेज करूंक जाता मोगाच्यान, थोडें बें आमकां मॅनेज करूंक जाता. इल्लें बें थोड्यांक आसता, तें बें काळोखाचें बें आनी थोडें इल्लेशें बें आसा तें मॅनेज करूंक जाता. धाकल्याक थोडे फावटी ऊंच बिल्डिंगां थोडें वयर सोडूंक बें, वयर वचोंक बें, बिल्डिंगाच्या वयर वचोंक बें. पूण थोडे फावटी आमी काय करता, ऊंच बिल्डिंग आसल्यार कशें म्हणी आमी तेन्ना वचनासतना ती बिल्डिंगां त्या सकयल जावन पळयतना थोड्यांक बें, व्हडली बिल्डिंगां पळयतना थोड्यांक बें, पॅनीक आसा तांकां बें आसा, एंग्जायटी आहा. देखून ती बिल्डिंग आसल्यार वचनासतना इशिल्ल्यान पळोवन तिशिल्ल्यान ल्हान बिल्डिंगां पळोवन अशेंच कशें एवॉयड करीत तें मॅनेज करूंक जाता. सोशल फोबिया, सामाजीक बें मॅनेज करूंक जायना. आमकां खंय वचत जेत, मिसाक वचत जेत, पेस्ताच्या मिसा बस्तू लोक येता, वचोंक जायना तांकां तशें. मागीर पॅनीक एटॅक म्हळ्यार कंगालाचें दाड, कंगाल जावचें, दाड ती एक दाड म्हळ्यार एटॅक, पॅनीक एटॅक जावचें. हें मॅनेज करूंक मस्तू कश्ट मोगाच्यान. तें केदाळाक येता म्हणून आमकां निगंट सांगूंक जायना. देखून तो व्हडलो समस्या देखून बेन तें मॅनेज करूंक कश्ट. येत्त घडी येता, तेत्त घडयेर केदाळ येता, सूर्य येता की मागीर येता म्हणना, सडन आमकां येता.
थोडे फावटी आमच्या कुटुंबा विशीं कुटुंबां संबंद कसो आमी मुगान आसांगी कुटुंबा कशें मॅनेज करचें ते अशें कुटुंबा विशीं थोडे फावटी आमकां कठीण एंग्जायटी म्हळ्यार आकांत येतात थोडे फावटी दुडवा विशीं हे आमचे पयशे पावतात की अशें आमी इनवेस्ट केल्यात मेळटा गेल्यार पयशा विशीं थोडे फावटी कामा विशीं म्हणजे कामांतले काडटात की म्हज्या कामान म्हाका प्रमोशन मेळटा की म्हणून कामा विशीं चिंता म्हळ्यार चिंता आनी त्या चिंता जाल्यार कठीण काळीज थोडे फावटी उठचें डबा करून उठचें हृदयान दूख जावची हातांत बावळ्यांत पोटांत पुरा दूख येवची तशें पांयच्या हांगा जांगलांनी दूख येवची पुरा मागीर संबंद कांय पाड जाता की आमचो संबंद बरो संबंदा विशीं रिलेशनशीप हाचे विशीं चड आमी त्या हे उरचे आकांत उरतात काराना विणे हे उरचे आकांत आकांत चड जातात आकांत चड एक्सेसीव इतले इल्लेशे आकांत सगळ्यांक आसात पूण ते कठीण आकांत आनी ते उरतात वचनान ते आमकां थोडे टी संबंदांत आकांत इल्ले येतात मागीर चलतात ते थोडे संबंद जालो सो चलतात पूण हे उरतात उरचे आकांत चड जावचे एक्सेसीव आनी उरचे पर्सिस्टंट म्हणटा आमी आनी कारणा विणे खंयचें कारण ना संबंद बरो ती बरी आसा आमचे कडेन आमी चिंतचे आनी आमचो संबंद पाड जाता पण आमी कारणा विणे बेन दिसचें हाका एंग्जायटी बारीक कश्टांची मोगाच्यान देखून हर एक एंग्जायटी वेगळीच पूण वेगळी हर एक आकांत वेगळे वेगळे तराचे एक रितीचे वेगळेच पूण हाका मूळ एक संगत मूळ संगत एक मूळ संगत आसा एक मूळ संगत ती मूळ संगत कितें म्हळ्यार अती चड चिंता वारी एक्सेसीव वारी कठीण चिंता देखून एक्सेसीव वारी म्हळ्यार हाचे ती आमचेर परिणाम घालता आमच्या चिन्नांचेर आमच्या बगनांचेर दैहीक लक्षणांचेर ती आमकां कठीण दाड घालता हें आसा करता व्यक्तीचेर हें आसा करता त्या व्यक्तीचेर थोडे हर एका विशयांचेर वारी करतात ट्राफिकाची वारी वेळार पावना पडना म्हणून वारी करचें चिंता करची मागीर तो चिंता वरवीं राग येता चिंता हेर म्हजे विशीं कितें चिंतात कोण ना म्हणली ती चिंता ते काले म्हणजे चिंतात हांव लेट आयलो ऑफिसान काल चिंतात घरा काले चिंतात हांव लेट आयलो चिंतात म्हणून कारार बसल्या तक्षणाक चिंतात देखून आज कितें करूंक आसा त्या विशीं चिंता करता आमी आज हें काम करूं का तें काम करूं का हें करूं का ह्या विशयांत आमी चड चिंता करता आज कितें करूं का म्हण त्या विशीं चिंता करतात देखून करूंक आशिल्लें काम करूंक जाता गी ना गी म्हणली व्हडली चिंता तेन्ना हे संबंदाचेर चड प्रभाव घालता संबंद घराचेर हेरांचेर आमी ताळो काडटा ताळो उबारता हेरांचेर ताळो काडटा देगणें घालता राती आमी नित्राण जाता सकाळ सांजे थोडी चिंता करन वारी करन टेंशन करन आमी घालून जाता मग नित्राण सांजे जाताना नित्राण जाता बेजाराय काळजान फुल्ल मोतयेन आनी काळजान बेजारे भरता आमी अपसेट जाता न्हिदोंक येताना अपसेट जाता चिंतून रडटा मागीर थोडे चेरक्यांक येतात दादले रडतात थोडे तरणाट्यांक येतात रडतात थोडीं चेडवांक येतात इतलें प्रकार काम करतात बरीं मनशां हांगा रडतात म्हळ्यार अपसेट जावन चिंतून जाल्लें प्रकार चिंतून रडतात हें कित्याक म्हाका अशें जाता गे म्हणून हीं दैहीक लक्षणां दिसतात मोगाच्यान ही वरी पळय ही वरी ही चिंता ही आकांत आमच्या कुडीचेर दिसून येता कुडीचेर म्हळ्यार थोडे फावटी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करून शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दिसून येता ब्रिदींग प्रॉब्लेम जाल्ल्या बरी दिसता मागीर रेसींग हार्ट म्हणटा आमी रेसींग हार्ट म्हळ्यार डबा करून काळीज उडटा पळय रेस जाल्या बरी कठीण फास्ट काळीज उडटा हार्ट बीट तितले येतात घाम विपरीत सगळो घाम येता आमी घामान शर्ट आनी पुरो भिजता आमचे गल्ले वस्तूर भिजता घाम चड जाता उपरांत थोड्यांक हेडेक जाता कठीण तकली पडापड म्हूण सांगता थोडी तगडे हेडेक जाता म्हणटात थोड्यांक बीपी हाय जाता बीपी पळय हाय बीपी आसता कांय कारण नासतना बीपी चड जाता बीपी हाय जाता क्रमेन लोक काम करिनात काम करून येतात हांव गेलो जाल्यार म्हाका ऑफिसान विचारतात म्हाका हार्ट डबा जाता आनी म्हजी बीपी हाय जाता म्हाका तकली पडटा म्हणून हांव कामाक तोसना म्हूण कामा वचून येतात काम एवॉयड करतात मागीर थोडी एक बरी खबर हांव तुमकां सांगता म्हळ्यार ही चिंताक ट्रिटमेंट आसा गूण करूंक जाता म्हाकाच्यान हें GAD आशिल्ली म्हळ्यार जनरलायज्ड एंग्जायटी डिजॉर्डर आशिल्ली ही आकांत आकांत आशिल्ली तांकां तांचो समासो कळीत आसा ताचेर कंट्रोल ना तांकां तेंच म्हाका समस्या समजता अशें म्हाका बें येता हांगा अल्या जाग्यार बें येता ह्या विशयांचे बें आसा आकांत आसा म्हाका तांकां कळिता पूण ताचेर कंट्रोल ना ती तांकां रावोवची कशी गी म्हूण कळना हें बें हें म्हजे काळजाचे दडदडे हे गमेवचें ही चिंता रावोवची कशी म्हूण बिलकुल कळूंक जायना
देखून हें तांकां डेबिलिटेट करता डेबिलिटेट म्हूण सांगल्यार नित्राण करता थांक नातल्या बरी करता ऑफिसांत पावता नंतर अर्दें जुत्त गेल्ल्या बरी जाता थांकत ना काम करूं म्हणल्यार बरी बगता तें तांकां सिंपल कामां करूंक आतां ऑफिसांत या घरांत सिंपल कामां ल्हान कामां तीं समेत म्हाका करूंक जायना न्हय म्हणून तांचे व्हडले ती सांगतात म्हाका ल्हान कामां करूंक आडखळ घालता न्हय म्हणून ती रडटात ती उणें आसल्यार मायल्ड आसल्यार यात आंकांत उणें आसल्यार मायल्ड म्हणटा आमी उणें आसल्यार कामां करूंक जाता आमचे दिसपट्टी कामां करून थंय इल्लें बें आसा इल्लें घाम येता व्हडणीं आमी कामां करून तिळचिता पूण दीस गेल्ल्या बरीत ती वर्सन जाता ती वर्सन म्हूण सांगल्यार कठीण जाता कठीण जावंक पुरो आनी चिंताच्या बोगणांनी त्या बोगना आकांत आनी वरविंगड जावचें चिंताची बोगणां आकांत आनी आपूण वरविंगड कडयेक हांव एक विंगडत वरविंगडी एज्जिनेस म्हणटा आमी मागीर रेस्टलेसनेस म्हणल्यार म्हाका विशो गणूंक जायना वगत रावंक जायना ते वचाचें उठोवन वचाचें वगत ते कडेन बसोवंक जायना माथ्यान करपाचें नाजाल्यार मांड्या भितर समजी चिन्नां दोवतात पळय जेवतात रेस्टलेस वगे रावना मोतीन ती रेस्टलेस कुडीन ती रेस्टलेस आतां लोनचें उठोवन तिनीचें कुडीन ती रेस्टलेस जावचें तें म्हाका किरकिरी जाता म्हाका इरिटेबिलिटी गामान दिवंक जायना कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जायना गामान दिवंक जायना मोत ब्लँक जाता खालीच मोतीन कालें कांय हेगडी कालें कितें खंय आसा म्हणल्यार कांय नंतर चिन्ना नंतर ब्लँक जाल्ल्या बरी जाता मोत खाली जाल्ल्या बरी जाता ही मोतीची लक्षणां कुडींत न्हिदोवन मोतीची लक्षणां सांगी कुडीन ती दिसून येवंक पुरो थोडे फावटी कुडीन ती मोतीची लक्षणां कुडीन ती दिसून येतात म्हळ्यार कुडीची लक्षणां म्हण सांगल्यार केल्लें जिरवण जायना जिरवणेचे समस्ये एकत चड खावचें नाजाल्यार खावंकूच नाका उणें इल्लेशें खंयच्यान वगत बसचें थोडे फावटी मसल्स दूख या पोटरांनी दूख या पोटाच्या सायडीक दूख पाटीन दूख बावळ्यान दूख मसल दुखचें मागीर कोरपिल्ल्या म्हणजे पोटाक काकयेंत कोरोज येयल्ल्या बरी करपून दुखचें मागीर न्हिदेचे समस्ये थोडे फावटी येतात आसल्या बरीत न्हिदेचे समस्ये ते भलायकेचेर परिणाम घालता हर एका आमच्या दिसाच्या दिसपट्ट्या भलायकेचेर परिणाम घालता आनी क्रोनीक फेटीग म्हणटा आमी क्रोनीक फेटीग म्हळ्यार हर एक दीस नित्राण बोळ नासल्या बरी फेटीग म्हणटा आमी बोळ नासल्या बरी केदाळे पुरासान थांक बोळ नासल्या बरीत आमकां जावचें थांक आनी बोळ नासल्या बरीत जावचें एकल्याची चिंता चड जावची चिंता चड जाता वारी चड जाता आनी राजावन नासली खंयचें मुळात तावना काल्याक चिंता करता म्हण ताकाच गुर्तुना वो निर्धार वैयक्तीक आसल्यार वैयक्तीकपणी हांव एक निर्धार घेतल्यार हांव तें DSM-5 म्हळ्यार DSM-5 म्हळ्यार आतां नवो संवसारार ह्या मतीच्या भलायकेचो एक हातपुस्तक आयला ती पिडा खंय आसा गे म्हण सांगून ताका ह्या मतीची पिडा म्हणून तांचो नांव दिलां ही एक मतीची पिडा म्हणून तांचो नांव घालां ताका ओलयलां नांव दिलां मतीची पिडा म्हणून एंग्जायटी डिसऑर्डर म्हूण ताका मोतीची पिडा म्हूण ताका नांव दिलां पूण ही चिंता उणें म्हळ्यार 2 म्हयने थावन आसा जाय हें तुका हांवें मोतीचें मेंटल डिसऑर्डर म्हणाजें जाल्यार तुका एंग्जायटी डिसऑर्डर म्हणाजें जाल्यार तें 2 म्हयने थावन तुका आसाचें उणें म्हळ्यार 2 म्हयने थावन तुका सोडनासतना तें येजें मागीर दुसरें म्हळ्यार व्यक्तीचें चिंता आकांत कंट्रोल करून ताका जायना थोड्यांक कंट्रोल इलेक्शन ते कंट्रोल करतात चड गमेनात आनी पुरा कंट्रोल करतात हें कंट्रोल करूंक जायनासल्यार मात्र आमी तें एंग्जायटी डिसऑर्डर म्हणटा ताका मात आमी आनी तें ताकाच ताचेर ताका थांगना कंट्रोल करून ताका शांत करूंक काम करूंक सुदींग करूंक कामींग आनी सुदींग म्हणटा आमी ताका तें कंट्रोल करून ताका जायना बोगनां थंड करून ताका जायना त्या दळ आमी एंग्जायटी डिसऑर्डर म्हणटा 2 म्हयने थावन आसाचे आनी त्या व्यक्तीक त्या पिडेस्ताक त्या भोगतेल्याक ताका कंट्रोल करूंक ताका थंड करूंक शांत करूंक ताका जायना जाल्यार ताका एंग्जायटी डिसऑर्डर म्हणटा मगाच्यान ह्या त्या व्यक्तीक वयर सांगिल्ली लक्षणां ही आतां वयर सांगली लक्षणां एका व्यक्तीक 3 चड आसल्यार मात आमी एंग्जायटी डिसऑर्डर म्हणटा एक ताचें बें वचना एक ताका तें बें कंट्रोल आपणाक तें कंट्रोल करूंक जायना ताका चेस्ट पेन म्हणटा आमी हांगा चेस्ट पेन म्हळ्यार अर्द्यान दूख येवची आनी तें पळय ताका मतींत दूख कठीण मांसांत दूख मागीर दीस गेल्ल्या बरीत ती ताची चिंता ताची वारी ताची आकांत चडतासो बें उणें जायना वय वरविंगड जाल्ल्या बरी ताका बगता आपूण वेरेविंगड म्हूण मागीर रेस्टलेस म्हळ्यार कित्याक तो वगत ते कडेन बसल्या कडेन बसना ताका किरकिरी इरिटेशन हाडटा
इरिटेशन आसता गामान कॉन्सन्ट्रेशन दिवंक ताका मस्तू कस जाता एक कडेन गामान दिवन काम करूंक तें मस्तू कस जाता वोद्या मागीर मोत ब्लँक जाता कांय नासल्या बरें जाता जाल्यार मसल्स पेन आसल्यार चड या उणें खाण खावचें जाल्यार मागीर न्हिदेचे समस्या येता न्हीद पडना एक तकटी न्हीद नासल्यार न्ही उठोवंक जायना नासल्यार न्हीदच पडना अशें जाल्यार मोगाच्यान आसले खंयचेय तीन आसल्या ते तीन आसल्यार तीन गुर्त आसा तीन लक्षण आसल्यार ते आमी सांगता ताका एंग्जायटी डिजॉर्डर आसा म्हूण भुरग्यांक 18 वर्सांच्या भितरल्यांक एक लक्षण आसल्यार म्हळ्यार ताका कंट्रोल करूंक जायना सदांच येता आयिल्लें वसना बे म्हणून एक ताणें सांगलें जाल्यार एक आसल्यार पावता व्हडांक आमी तिनांच्या वयर आसा जे तिनांच्या सकयल आसल्यार आमी तें इल्लेशें हें सांगून ताका धाडटा मागीर हेजें म्हणना ताणें एक लक्षण आसल्यार भुरग्यांक एक लक्षण आसल्यार आमी पावता आमी तांकां भुरग्यांक घडये घडये कावन्सिलिंगांत आमी समा करता आनी एक गुर्तूक आलें म्हळ्यार ही मोतीची पिडा म्हूण धरूंक जावन आसा सदां करचें काम दिसपडटें काम करूंक जायना आडखळ घालता त्या दळ आमी ती मोतीची पिडा म्हणटा एंग्जायटी डिजॉर्डर म्हणटा इस्कालाक वयचें काम दिसपडटें काम म्हळ्यार सदां करचें काम इस्काल वचाचें शिकाचें ऑफिसाक वचाचें काम करीचें घर सांबाळीचें तें सदां करचें काम होमवर्क दिल्लें करूंक घरा येवन करचें आतां प्रभादा एस म्हणटा आमी प्रोजेक्ट दिलां ताका डेडलायन दिल्या डेडलायन आयलें भियान काम करचें ना पयल्या दिसा हांव 2 हप्ते दिल्यात करून हाडूंक तर होमवर्क करूंक जायना प्रभादा बरोवंक जायना प्रोजेक्ट करूंक जायना डेडलायन जाता म्हणून होमवर्क करून भियान आसतना कश्टोवचें अशें आसतना 11 दीस कर्ण दिवंक जाता गिनांगे म्हणलें बे आकांतान भुरगीं काम करूंक करनात कामूच करनात तांचें काम करूंक जायना हें बे आकांत हें आका म्हणटात बे आकांत एंग्जायटी डिजॉर्डर म्हणून आनी एक गुर्तू हें बे आकांत मोतीची पिडा म्हणूंक आनी एक गुर्तू जावन आसा हें बे आकांत व्यक्तीक वखदां वरवीं आयिल्लें न्ही खंयचे वखात काडून आयिल्लें आनी त्या पिड्याक वखात काडून आयिल्लें देखून म्हाका अशें जालें थोडे फावटी आंगार खरोच पडटा एक गुळी काणयल्या वरवीं तशें देखून आतां वखात काणयल्या वरवीं हें वखात खंयचे वखदा वरवीं आयिल्लें न्ही खंयच्या पिड्या वरवीं दुसरें मेडिकल कंडिशना वरवीं मेडिकल कंडिशन म्हळ्यार वैद्यकीय परिस्थिती वरवीं आयिल्लें न्ही थोडे फावटी हायपर थायरॉयडिजम म्हणटा हांव तें आयल्यार थोडे बे आकांत येता म्हणटात हें ताचें तावन आयिल्लें न्ही देखून तें आमी म्हणटा तें एंग्जायटी डिजॉर्डर म्हणटा तिसरी ही पिडा आनी एका पिडे द्वारे विवरूंक जायना सोशल फोबिया या पॅनीक अटॅक काडून आनी ताचे वरवीं विवरसूंक जायना देखून ही पिडा बियाची पिडा आकांत एंग्जायटी डिजॉर्डर म्हण आमी लेखता हाका कारण कितें मोगाच्यान एंग्जायटी डिजॉर्डराक कारण कितें खंय तावन आयली पिडा थोड्यांक आकांत कित्याक येता हे म्हाका आकांत कित्याक आयलें म्हूण विचारतात सगळीं विचारतात एक म्हाका खंय तावन आयलें हें नातलें हें खंय तावन आयलें म्हूण सामान्य जावन एंग्जायटी डिजॉर्डर मगो न्हू ಎಂತ कारण ಟೆಂತ್ ಕದರ್ म्हूण निकर जावन ಎಂತ कारण निकराವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ सांगूंक जायना हें 10th कारण म्हूण सांगूंक जायना इट्स अनक्लियर हें स्पश्ट ना ಎಂತ कारण म्हूण स्पश्ट करून सांगूंक जायना जेनेटिक्स अनुवंशीय घरांत एकल्या कोणाक आसलें जाल्यार मलगड्यांक वडिलांक कोणाय एकल्या आवय बापायन ते तांच्या कुटुंबांत कोणा एकल्याक हें कठीण तरेचें पॅनीक डिजॉर्डर हें आकांत आसलें जाल्यार ही एंग्जायटी अनुवंशीय म्हणून अनुवंशीय म्हळ्यार कुटुंबांत एकल्याक आसल्यार ती तांचे तावन येता म्हणून सांगतात तशें सांगतात कुटुंबांत तावन येता म्हणून सांगतात देखून ती रगता तावन पाशार जाता म्हूण आशार पाशार जाता तिची नवशी आशार पाशार जाता मागीर परिसरांत तावनी पाशार जाता म्हणून सांगता भोंवतणीच्या परिसरांत तावन ल्हान भुरगीं आसतना वडिलांक राग आसल्यार वडिलांक कठीण बेजाऱ्याचें लक्षण आसल्यार वडिलांक तें बें कठीण बें आसल्यार भिरांत आसल्यार आकांत आसल्यार ती भुरग्यांकी पाशार जाता देखून हो परिसर कुटुंबा भितरलो घरचो परिसर ते एनवायरमेंट ऑफ द फॅमिली सिच्युएशन भारी मुख्य जावन आसा स्त्रियांतय दोडतें दिसून येता दादल्यांक एक वंटो जाल्यार स्त्रियांक 2 वंट्यांनी आसा डबल आसा चड जाणांक आसा म्हूण दिसून येता मगाच्यान हाका चिकित्सा आसा गी ट्रिटमेंट आसा गी जरूर आसा मगाच्यान हे ट्रिटमेंटाक आसा आनी हे ट्रिटमेंट आटापता 2 संगती एक सायकोथेरपी आमी CBT म्हणटा कॉग्नेटिव्ह बिहेवियरल थेरपी म्हणटा हाका आमच्या मेडिकल टर्म्सांत सायकोथेरपी कॉग्नेटिव्ह बिहेवियरल CBT म्हणटा आमी आनी एक मेडिकेशन वखदांनी थोडे फावटी दोनी जायचे सडावत आमी दोनी डॉक्टराचेर धरता आनी आमी 2-3 फावटी हांगा येवंक आपयता 2-3 फावटी येताना इल्लेशें वखद काणयतना पिडा कंप्लीट रावता ह्या आकांत आनी गमेवचें अर्द्यांत डबा जावचें न्हीद उणी जावचें पूर संपळी रावता देखून कॉग्नेटिव्ह बिहेवियरल थेरपी आमी काय करता म्हळ्यार तांचें चिंताप तांची साल
तांची साल आमी बदलिता बदलूनच्या बरी तांचे उलोवन डिस्कस करून तांची चिंता पळय अशें चिंते नाका तूं म्हणून पळया मगाच्या न्हू पेट्याचें बे एकल्या कुटीन पेट्या म्हळ्यार बियें कामचें देखून सगळ्या घरांनी पेट्या आतां म्हणून कोणाच्या सेऱ्यांक रेचंत ना पेट्यांक पळयलें जायना देखून आतां पेटो आसा म्हणून पयशेल्यान वचन आसा रावल्यार पेट्याचें बे दीस येतना चड 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 जाता आनी मार्गारी पेटे आहात आनी खंय गेल्यार पेटे आसात आजच्या दिसा संवसारांत हांव इटली गेले इटली आतां हांव जर्मनी गेलो जर्मनी मार्गार पेटे आनी परत कोण लोक येता देखून तुवें गाम येवन आनी हार्ट डबा डबा जावन आनी परत कस्टोच्या बदलाक दुसऱ्यांक खालें म्हळ्यार पेट्याक आमी सांगता हांगा हांगा काल करता म्हणजे एक डॉल दवरली आमी पेट्याची ती हाडून ताका पळोवनच्या बरें ती कश्यो जोर रावले पेट्या बरी दिसता तो व्हडलोसो तो आमी दाखयता ताका पिक्चरांनी परत ताका आपडूंक सांगता हांव तशें मागीर घरा वचून पेट्याक न्हू तुका उंगोवंक सोड पापाचे पेट्याक न्हय तांचे दिसार पापाचे पेट्याक भियेनाका उंगोवन दी तुका सोडून दी ते ती लागिनत आसात कांय करना तुका उंगोवन दी पेटे येवन तुका वळो करून उंगतात उंगोवंक सोड म्हणून उंगल्या बरी उंगल्या बरी तो जोर व्हडल्या पेट्यांचें बेगीन चलता ल्हान ल्हान पेट्या येता धरन व्हडल्या पेट्याचें धरता हाका आमी खालें म्हणटा म्हळ्यार CBT म्हणटा कॉग्नेटिव्ह बिहेवियरल थेरपी म्हणटा आमी ही आमी हांगा करता हे बें काडून ही मुख्य वखदांच्या ही मुख्य म्हणून विज्ञानी सांगतात ही मुख्य ही परिणामकारी म्हूण सांगतात देखून ते आमी हांगा लोकांक शिकयता दुसरें वखदां म्हळ्यार बेन्झोडायझेपिन म्हणून हे वखदां आसात आनी एंटी डिप्रेसंट वखदां आसात देखून बेन्झोडायझेपिन काल करता म्हणून सांगल्यार हे वखद रिलॅक्सिंग करता ह्यो ताचे परिणाम घालता रिलॅक्स करताय तूं तें कणें लक्षण तूं रिलॅक्स टेंशन तर कणें नाय रिलॅक्स जाताय काम जाताय कूल जाताय प्रशांत जाताय थंड जाताय तूं शांत जाताय ताका जावं मस्त हें वखद तो उपकारता आनी एंटी डिप्रेसंट ते दितात हें वखद काल एंटी डिप्रेसंट दिल्ल्या क्षणां काल करता म्हळ्यार तें वखद आमचे सेरोटोनीन म्हणलें हे ग्रंथी आसा तकले भितर ती ग्रंथी आसा जे ते समापडाचे ती उणी जावन नजो आतां तोंडान शिंपी आसल्या बरी रक्तांत इन्सुलीन आसल्या बरी शुगर कंट्रोल करता लेवल रेगुलेट करता ताका इन्सुलीन तितल्यान तासाचें उणें जाल्यार लक्ष आमी काणयचें पडटा तशें तितलें डोपामाइन म्हणली ग्रंथी रेगुलेट करूंक एंटी डिप्रेसंट दितात ती काल करता म्हळ्यार सेरोटोनीन म्हणली ग्रंथीच्या लेवल ते रेगुलेट करता तें नियंत्रण करता समाजच्या बरी पळयता नियंत्रण कंट्रोल करून दवरता आनी मूड उबारता मूड लो मूडच ना कांय करूंक संतोश उरना आनंद ना उल्हास ना करया म्हणलें बघना तले मूड ना म्हणटात ते मूड उबारता हय काम करया म्हणजे दिसपडटें करया ऑफिसाक या काम बरें तरेन करया आनी कोणा मेळया सगळी वता लो आसले मूड वयर करता एलिवेट करून चडटा मागीर वखदां माडटार ल्हानशा अवधेक एका म्हयन्याक 2 म्हयन्याक 3 म्हयन्याक मात्र वखद हें एका वर्सा काणयल्यार तें कांय जाता म्हळ्यार तें आमचें लाँग टर्म वखद काणयल्ल्या क्षण ते आमचेर परिणाम घालता आनी ताका तें थोडे वटेन वखदाक रेजिस्टन्सी दिता मागीर टॉलरेट करता वखदां टॉलरेट करता तेचे मागीर तूं वखदां दिल्यार मात म्हाका गाम येना काळीज डबा जायना आनी म्हाका काम करूंक जाता त्या वखदांचेर तूं लाभदोनी येता ती लाभदोनी येवन नजो मग थोडे वटेन विड्रॉल वखदां खाणयल्या लक्षण समज वखदां खाणयल्या लक्षण अंत ना तशें ती फाटीं परतून येता येता देखून मगाच्यान देखून CBT बरें म्हणून विज्ञानी सांगता CBT म्हळ्यार कॉग्नेटिव्ह बिहेवियरल थेरपी कावन्सिलिंगाक गरजेन कावन्सिलिंगान काडूंक जाता म्हूण चड परिणाम घालता म्हूण आमी तांकां देवाचें उतार दिता जेजू तुजी जतन गणयता दीस रात तुज्या संवसाराच्या आखेर पर्यंत तुजें तें आसतलो म्हूण जेजून सांगलां मातयेच्या वंजेलान 28:20 20 आनी 8 20 जेजू सांगता ससनाच्या ससना तुजे सांगता आसतलो म्हूण देव जोशुआच्या ग्रंथांत 1 अध्याय पयल्या 1 अध्याय 9 श्लोक सांगता तूं खंय गेल्यार तुज्या सांगात हांव आसा म्हूण तूं दर्या कडेन गेल्यार तुज्या सांगात आसा न्हंयच्या वयर चलताय जाल्यार तुज्या दोनीर तुज्या सांगात आसा हांव न्हिदताना तुज्या सांगात उठताना तुज्या सांग कामा वेळार तूं ऑफिसान तुज्या सांगात आसा म्हूण तुका म्हज्या जैताच्या उजव्या हातान धरलां तूं भियेनाका हांव आसा तुजो देव तुज्या सांगता तुजो रसनार तुज्या सांगात आसा म्हूण हाच्या दुसरें जाय की मगाच्यान इजाया प्रवचन 41:10 सांगता तूं एका जैत्याच्या उजव्या हातान तुका पटलून धरला म्हूण हें देवाचें उतार आमी तांकां दिता आणखी मस्त तरेचें देवाचें उतार वाचून तांकां सांगतना जेजू म्हज्या सांगात आसा कित्याक हांवें भियेचें व्यर्थ हांवें भियेवचें हांवें हांगा आकांत हाडचें व्यर्थ येदोळ मुसळ आकांत हाडन म्हजे थंय जाल्ले परिणाम आमी दाखोवन दिता आकांत नासतना आतां 4 दीस आतां हांव तुका आकांत ना कशें बगलें पळय म्हणून सांगता
हे 500 वटेन आपयता हांव मागीर ती हें नासल्यार व्हडली फोनार तांकां बरी आसा म्हणून आमकां मेसेज घालतात गरज आसल्यार मात यो म्हणटा हांव देखून सोशल सपोर्ट जाय सोशल म्हळ्यार कुटुंबांत हांव येरांत हांव तांकां आकांत आसल्याक आमी चड आकांत हाडे नासल्या बरी पळयचे आकांत देव आसा तुजे मा ये मा मागता कांय जायना म्हूण सांगून धैर्य दितेली मनशां जायचे सोशल सपोर्ट जायचे स्ट्रेस मॅनेजमेंट करूंक पळयचे स्ट्रेस येताना स्ट्रेस येनासल्या बरी करच्यालें काम इल्लें करन व्हडलीं कामां करूं वचून स्ट्रेस मॅनेजमेंट करूंक या तुका मस्तू काम आसा मस्तू रांदूंक आसा जाल्यार दुसऱ्यांक आपोवन कुमो करूंक आनी पयल्यान तें मॅनेज करूंक स्ट्रेस मॅनेजमेंट करचें मागीर सेल्फ केअर करण्याचें सेल्फ केअर टेक्नीक शिकायचें तुजी तुवें जतन करण्याचो हें तें शिकायचें तुवें कशें सेल्फ केअर तुजें जतन करचें हें करूंक तुका कशें तूं करताय गे म्हणल्यार तुजें जतन तुवें करचें हें सगळें ट्रिटमेंटाचो एक वांटो जायचें त्या वेळा स्ट्रेस आयल्या वेळी ती परिस्थिती केअरफुली तुवें पळयचें असल्या परिस्थितीन म्हाका स्ट्रेस येता असलें काम करतना आनी म्हाका स्ट्रेस येवचें असल्या कडेन गेल्यार स्ट्रेस येता म्हाका येता देखून ती त्या वेळा तुवें घालें ती परिस्थिती तुवें केअरफुली पळोवन नियाळून ती सांबाळीचें वय देखून थोडे फावटी तुका बेन दिसलें उस्वास दान काडूंक आमी शिकयता ब्रिदींग शिकयता आमी कशें ब्रिदींग करचें गे म्हणून 4 फावटी काडूनचें 4 फावटी दवरचें मागीर 4 फावटी उस्वास सोडचो मागीर 4 फावटी खाली दवरचें पपीस तशें आमी हांगा ब्रिदींग एक्सरसायज शिकयता रिलॅक्सेशन एक्सरसायज शिकयता हांव तांकां तें आमी तांकां शिकयता मागीर स्लो ब्रिदींग करूंक शिकयता हांव डबा जायनासल्या बरी फास्ट बरें काडे नासल्या बरी तांकां आमी शिकयता आनी तकलेन कलीन चिन्नां दवरचें गी म्हणून शिकयता हें पुरा करचें मागीर संगती तो ल्हान संगतीचें तुका कहली पळय करचें जतन करचें त्या संगतीचें तुवें जतन करचें आनी त्या वेळा त्या सिच्युएशनान त्या परिस्थितींत तूं कशें काम करचें म्हण तुवें थिंक करून जतन करचें आनी ताका एक चिकित्सा आसा आनी आमचें सायकोथेरपी आसा कावन्सिलींग आसा आनी चिकित्सा सांगाता मेळून हे आकांत दोंडोंक जाता एंग्जायटी डिसऑर्डर गूण करूंक जाता कंप्लीट गूण करूंक जाता ही बरी खबर देखून आमी सगळ्या सांगता अशीं सगळे विशय सांगता गेल्यार आमचें बेविने आमी एक बळा दिकतारान यशस्वी जिवीत जिवंक आनी काम आनी कोण शांतान प्रशांतान कुटुंबाचें जिवीत म्हजें वैयक्तीक जिवंक साध्य आसा असलें बेसांव सरस्वती आमकां समेस्तांक पाव करून दिया आमेन.